कित्याक लागून गेल्ले? कसली पिकनीक? खंयच्यान आयिल्ले तुमी? आम्ही सर्व शिक्षा अभियानातली. कित्याक इन्सिडेंट कसो जालो? कोण आयलो मदीं काय आनी मदीं ना तो ड्रायव्हर आशिल्लो पळय तो चलयता आमकांय काय कळना तेणें एकदम सायडीक गेलो. कितली जाणां आशिल्ली गाडये? आमी टोटल भुरगीं आशिल्लीं डिफरंट स्कुलांतल्यान आयिल्लीं आमी. ओके. आमी कंडक्ट केली ती. तुमीच कंडक्ट केल्ले. मेजर कोणा माल लागला काय एक तुमकां लागला तशें चल्लें? मेजर म्हणल्यार आमच्या स्टाफाकूच लागला. आनी आसा फाटल्यान भुरगे? एकूच आसा ते बरीं आसा भुरगीं. भुरगीं आसा. ही मेजर डॅमेज जाल्या ती हाडला सगळें? आसा. तुम्ही कोण? टिचर्स? किती इन्सिडेंट घडलो? ॲक्च्युली आमी वयल्यान येतालीं सकयल स्ट्रॉबेरी खावंक. हय. सो एकदम गाडी गेली आनी तेणें झाडां आपटली. हय. सो भुरगीं मातशी फॉर्म बसून आशिल्लीं थोड्यो टिचरी ते आपटल्यो. कितली सुमार गाडी आशिल्ली भुरगे? भुरगीं आमी टिचर्स टोटल 20-25 आशिल्लीं. खंयच्या स्कुलांतल्यान आयली तुमी? वेगवेगळ्या स्कुलांतलीं आशिल्लीं. मोटीव कितें हांगा कंडक्ट करपाचो? कित्याक लागून? कोणें कंडक्ट फील्ड ट्रीप ते एक्सपोजर विजीट फॉर स्टुडंट्स ओके. टू लर्न अबाउट तांकां आतां ड्रॉइंग पेंटिंगान बी हे सगळे टॉपिक्स आसा सो ते तांकां कळचें बरेंच बरें म्हणून एक्सपोजर विजीट. कितल्या आयिल्ले तुमी हांगा? आमी गेल्ले? 9 भायर सरलेलीं. खंय साकून स्पॉटार? खंय साकून भायर सरले? आमी फोंडेच्यान 9 सुमार भायर सरलेलीं. 12-12:30 सुमार पावलीं आमी. स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन पळयलें. आतां आमी सकयल येतालीं मागीर डॅमार वचपाचें पूण ताच्या पयलींच ती गाडी. आनी कोणा मेजर इंजरीज बीन जाल्ले आसा? मेजर अशी इंजुरी जावना फक्त फॉर्मली बसून लागला. लागला. बाकीचे स्कुलाचे भुरग्यांचे पेरंट्सांक कळयला? पेरंट्सांक आमी अजून कळोवना कारण की ती मातशी हें जातली म्हणून. सो आतां आमी पळयतलीं सगळें वेवस्थीत जालें फर्स्ट एड जालें काय आमी स्कुलान व्हरतलीं भुरग्यांक आनी मागीर पेरंट्सांक पळयतलीं. ओके. कितले एम्बुलन्स केल्ले आतां हाडपाक? आतां 2 एम्बुलन्स आयिल्ल्यो. तेंच्या लोकांनी पण सामकें ऑन द स्पॉट येवन धांवन आमची सगळी मदत केली. फर्स्ट एड आमकां दिलो. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव दिपाली. टिचर? मणेरीकर. आमी टिचर इन आल्मेदा हायस्कूल. ओके. सो थँक्यू. कितली गेल्ले एम्बुलन्स स्पॉटार? एम्बुलन्स टोटल 2 येयले आतां हांगा आनी एक धाडटले म्हळ्यार 3 एम्बुलन्स मागयल्ले आमी. तुम्ही पहिला स्पॉट किती जालें खबर आसा? म्हाका दिसता ती गाडी ते बालरात तिचो ब्रेक फेल जालो म्हणून अशें टिचर सांगता आनी तेणी तांकां पयलीं ड्रायव्हरान तांकां अलर्ट केलें तें ब्रेक लागना म्हणून सांगलें. हय सांगलें आनी ती मागीर वचोन तेणी सायडीन धडेक लायल्या. ओके. अशी मोठे एक्सिडेंट जावना पूण धडेक ते चलयले. ती म्हाका दिसता हे भुरगीं भितर कितें रोल जावन पडोन हाडटलें आसतलें आनी लागलें तें मातशें. अशें चडशे जाण इंजर्ड आसा ती. पळया कितें जाता डॉक्टर चॅक करता. ओके. तुमचें नांव? देविदास गांवकर. देविदास. कितले स्टाफ आशिल्ले तुमी? आमी 2 जाण आशिल्ले नेत्रावळे एम्बुलन्स आनी मागीर आमचे ऑफिसर येयल्ले GMCच्यान तेंच्यांनी बी आमकां हेल्प केलें. तुमकां कितल्यांक कॉल आयलो? आमी एक्झॅक्ट टायम अंदाजे? ओके. आमी 5 मिनटां भितर पावले. 5 मिनटां भितर पावले. मागीर आमी पयलीं तांकां जे कोण इंजर्ड आशिल्ले तांकां ट्रीट केले आनी मागीर वयर स्टाफ उरलो तांकां परत हाडले वचून आनी मागीर ती एम्बुलन्स आपयली आनी आमी कोण मेजर इंजर्ड आसा तांकां घेवन येयले आनी फाटल्यान मागीर हांकां त्या घेवन येयले. गाडी आसा अंदाजे 10-15 जाण इंजर्ड आसा. मातशें मातशें कोण थोड्यांक मातशें 10-15 भितर लागले. त्या सायडीन ना खूब जाणांक लागला लॅसरेशन टोटल 10-15
म्हणटा तें आपटल्लें ताका अशें बसले तूं ताका आतां ओके आसा म्हणटलें श्वास घेवपाक ना पूण हें घेवपाक जाय म्हणून हाडला हय बसता बसून आतां तुम्ही पळयतात GNH.